आयचे आमगेले हे कार्यक्रम वीक्षण करचे कोंकणी समाज बांधवांक पुराय जनक आमगेले प्रितीचे नमस्कारू तशीच तुमकां पुराय जनक शुभाश सांगूंक म्हाका बारीक खुशी जाता आमची कोंकणी म्हणल्यार एक संघटन आहे आमगेले अध्यक्ष जावन आशिल्ले BS राव आनी तशीच हाजे रुवारी जावन आशिल्ले सोना गणेश नायक आनी हे कार्यक्रम प्रतिवर्ष करचे म्हणकेची ह्या फाटीचे कोंकणी उत्सव 2023 तांणी भारी एक विजृंभणेरी कोरकावून लेखलां तांणी 2 जुलय थंय द्वारकानाथ भवना करचे म्हूण तांणी हेंका निर्धार केला त्या मानान सकाळ सांजे ताय फुल्ल डे प्रोग्राम तांणी केला खाली सांस्कृतिक कार्यक्रम मान न्हय मस्त रितीन हलवारू कार्यक्रम घेतला सकाळ सांजे ताय एकच मारी आमी समाज ಒಟ್ಟು करून आमगेले कोंकणी समाज एक बलिश्ठ समाज जावका तांणी प्रत्येक कार्यक्रमांत भागवहिसुका म्हणल्यार एक तांगेले उद्देश आसा ते उद्देश सफल करचे खातीर तांणी प्रति वर्स कार्यक्रम करताचे म्हणटा आमगेले आद्य कर्तव्य कसो मारी समाज बांधवांनी ह्या कार्यक्रमाक येवका हे वीक्षण कोरका तातूंत आमी तांकां सजेशन्स तांकां दिवका त्या मागीर खाली एक सांस्कृतीक कार्यक्रम न्हय हाजे ओट तांणी मस्तना म्हणजे बदल कार्यक्रम दवरला प्रोफेशनल्स मीट म्हूण केला तातूंत पुराय प्रोफेशनल्स कोण कोण आसा ते डॉक्टर्स जावची इंजिनियर्स आसोची लॉयर्स आसोची तशीच आर्टिस्ट आसोची तांकां पुराय उट्ट करून तांगेले सजेशन घेवन कशें आमगेले समाज बलिश्ठ समाज करूं म्हण ताणे भावने आमी कार्यगत हाडका म्हूण त्या कार्यक्रम आसा ताजे नंतर हलवार कार्यक्रम आसा आनी तूं मस्त रितीन व्हडले व्हडले प्रोफेशनल्स पुराय हें जाताची आमगेले समाजाचे आद्य मनुश्य व्हड पोजिशनार गेलेले तांणी पुराय येताची तांणी आमगेले यंगस्टर्साक तांणी सपोर्ट करताची यंगस्टर्सां मातशें सजेशन दिताची तेन्ना हें भारी एक प्रयोजनकारी कार्यक्रम म्हूण हांव लेखतां हांकां BS रावाक आनी सोना गणेशाक मस्त रितीन अभिनंदन करता जाल्यार कार्यक्रम केल्ले निमतान आमगेलो समाज बलिश्ठ समाज जाता म्हणून त्या मानान अनेक समारी आमगेले कार्यक्रमाक सक्सेस जावका म्हणून जाल्यार एक जावका म्हळ्यार पुराय समाज बांधवांले पार्टिसिपेशना भारी इम्पॉर्टंट खंयचेय कार्यक्रमाक हें जन उट्ट जायना जाल्यार जनान उट्ट जावन तांगेले सजेशन दिना म्हणून जाल्यार त्या कार्यक्रम सक्सेस जायना जाल्यार तितून पुराय जन येवका हे कार्यक्रम चंद्रीत जावं तशी तांकां सपोर्ट करता प्रायोजक तांकां सपोर्ट करता आमी म्हणून म्हगेले एक नंबिके आनीक म्हळ्यार आमगेले कोंकणी समाज भारी एक बुद्धिवंत समाज म्हणून पुराय लेखताची आमगेले समाजाचे उद्देश कसो म्हळ्यार देवाल सेवे स्वाम्याल सेवे मठात सेवे समाज सेवे हें पुराय केल्यार मात्र आमकां बरेंपण जाता म्हणलें भारी एक नंबीक आशिल्ले आमगेले कोंकणी समाज जाल्यार ती हें हाजे खातीर पुराय उट्ट जायची आमी चांगली तरी कसलें पुराय व्हडले कार्यक्रम आयोजन करुया आनी समाज व्हडली रितीन बांदुया आमी तुमी पुराय जाण येवन हे कार्यक्रम चंद्र रितीन करता म्हणून गणेश नायकाक अनेक समारी त्या दिवस खाली एक सांस्कृतीक कार्यक्रम मान न्हय इवन फूड फेस्टिवल म्हणून सांगता हांव इथं म्हटल्यार प्रत्येक सकाळ जावन रात्री ताय तांणी मस्त रितीन ब्रेकफास्ट जावो दनपार जेवण जावो सांजे वपास हाय टी मागीर रात्री जेवण पुराय तांणी विविध मेनू तांणी सिलेक्ट केला आमी पुराय जाणांक खूश करचे नमुन्यार करताची तुमी येयाची येवन आमी समाजांत कितें घेतली मस्त जाणाले तांगेले ओपिनियन आमी कलेक्ट करूं तेचो आमी पुराय जाणांक छान जाता हें समारंभ भारी रितीन यशस्वी जावो म्हणून हांव देवाल्याक सोम्याल्याक मागून तुमी पुराय जाण वपास शुभाश सांगून मेळ दोन उतर राबयता